हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा सॅटर्डे, शेनवार आयज, आणि सकाळची मी ऑलमोस्ट 11 साडे 11 समथींग जाल्या. घरातली रेग्युलर जी कितें कामां आसता पळय ती सगळी कामां कंप्लीट जाल्ली आसा. लायक झाडप, पुसप, ब्रेकफास्ट, न्हावप, धुवप, देवाची पुजा हे सगळें जाल्लें आसा. हो बी केलो आपल्या कामाच्या कामाक. आणि हांव आतां अशें न्हावन धुवन सगळें काम जें आसा पळय घरांतलें तें करूं बसलेलें. तर आतां 11:20 जालीं. म्हटलें चल किचनाचें काम जें आसा पळय तें करपाक स्टार्ट करया अशें म्हणून. मागीर 12 अशी जाली की ना खूब लेट जालो की दनपार अशी जाता पळय न्हू, तेन्ना मागीर बेजार येता. वत म्हळ्यार गरमी अशी हें जावपाक लागता, स्लॅब तापून भितर सामकी ऊब मारपाक लागता. ताका लागून म्हटलें चल या बारीक बारीक कामां जीं आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करया अशें म्हणून. सो मागीर हो बी येतलो न्ही जेवपाक, सगळें मागीर टायमार जाता. मागीर लेट करून बसलें न्ही खूब लेट जाता अशें म्हणून. तर कितली अशें करून गरमी कमी सुद्दां जाली न्ही जाल्यार स्वेटींग पळयात कशें जाता तें. सामकें न्हावन येयलें म्हणटकीर तर आनी स्वेटींगाचें विचारत नाका, भरपूर स्वेटींग जावपाक लागता. फाटल्या दिसांनी न्ही खूब अशी गरमी जाताली. आतां ह्या दिसान तरी मातशी कमी अशी आसा, बट आसा गरमी स्टील. अशें सांजे बी मातशें न्ही भायर थंड वारें मारता. भितर घरान गरम जाता, बट भायर बी मातशें थंड अशें वारें मारता. आनी दनपारचें जेवपाक बिवपाक कशेंच वचना. मसाल्याचें हेवी बीन अशें कितें कितें नुस्तें बिस्तें भाजलें न्ही कशेंच जेवपाक जायना गरमेन. कितें जाता म्हण कळना, नाकाच कांयच नाका अशें दिसता. सो तेकाच लागून आयज आमगेलें शेनवार न्ही वेज बी जेवण. सो म्हटल्यार रोस बीस कांय नाका अशें म्हणून. चणे बिणेचें कितें आसा पळय हांवें राती फुगोवंक घातलेंच ना. हेका म्हटलेलें हांवें राती कितें करया रे, कसलो रोस करूं, कितें घालूं फुगोवंक. हांव म्हणपाक नाका मसाल्याचें बी आनी कांयच नाका अशें म्हणून. दाळ बी खावन बेजार येयली. सो आयज हो म्हणपाक लागलो राती म्हाका कडवण करया अशें म्हणून. खूब जाणांक आतां कडवण म्हणल्यार कन्फ्युजन जातलें की कडवण म्हणल्यार कितें. तर खूब जाणांनी कडवण बी म्हणटा आनी सौराक बी म्हणटा. म्हणल्यार जी आमी बेश्टी हुमणाक मिरसांग कशी वाडटा तशी वांटून तितून नुस्तें घालना आसतना जें शिजयता पळय ती कडवण बी म्हणपाक शकता तुमी, आनी सौराक बी म्हणपाक शकता. तेंच करता आयज. सो सोयबीन जी आसा पळय न्हू ती कातून बी सगळें रेडी करून दवरलेलें आसा. जस्ट मिरसांग वांटपाचें, काडून दवरल्या मिरसांग वांटपाचें आनी तें करपाचें. मिक्सराक घातलें की एक काम जाता अशें. मागीर शीत करपाचें. आनी भाजी बीन न्ही आयज कांय ना म्हाजे कडेन हाडलेली अशी. वांयगी बीन आसा, बट ती वांयगे बी खावपाचें मन ना. वांयगे, शिमला मिर्च, गाजर, बटाट तसलेंच आसा. भाजी अशी प्रॉपर भाजी अशी कांयच ना. सो पळोवया कशें कितें करप जाता तें. सद्याक तें कडवण जें आसा पळय तें करता. मिरसांग बीन हांवें रेडी करून दवरल्या, मागीर सोय कातून तें कितें कितें लागता पळय तें काडून दवरलां. स्टील तुमकां एकदां दाखयता हांव कशें करता तें, म्हणल्यार आमी खंयच्या रितीन करता अशें तें तुमकां दाखयता हांव. तें तुमी पळोवन घेयात. आनी तेच्या वांगडा हांवूय म्हाजें रांदपाचें जें कितें आसा पळय तें करून घेता. मेळटा मागीर सुसेगाद जेवण खावन जालें की ना सांजचें. आयज म्हाका क्लिनिंगाचें काम आसा. उदोळच्यान म्हाका यादच ना मातशें थोडेशें फाटल्यान हांगासर डस्टींग बिस्टींग करपाचें ह्या सायडीन सगळें. सो पळयता मागीर सांजचो कसो टायम मेळटा तो. मेळ्ळें जाल्यार तें करून काडटलें. ओके चलो मेळया मागीर थोड्या वेळान. सो अशेंच न्ही हांवें हें काडून दवरलेलें, म्हटल्यार कशें मिरसांग वाडटली म्हणून. तुमकां दाखयतलो असो प्लॅन नाशिल्लो, सो ताका लागून सगळे इन्ग्रेडियंट बीन जे आसा पळय ते मिक्स जाल्या. स्टील तुमकां एकदां दाखयता. हे हांगासर सोय घेतली हांवें एका वळ्याची. अर्द चमचो सुमार सुकी कोथमीर, अर्द चमचो हळदीची पावडर, 2 चमच्यांनी हांवें हांगासर रेड चिली पावडर घेतला गांवठी मिरसांगेच्यो, आनी थोड्योश्यो न्ही गांवठी मिरसांगो घेतल्या ह्यो. सो हो जो मिरची पावडर आसा पळय तो गांवठी मिरसांगेचो. सो ताका लागून ताजो कलर बी न्हू असो लायट असो येल्लो असो मारता. सो ताका लागून हांवें ह्यो थोड्योश्यो मिरसांगो घेतल्या, हटंबाची सोलां आनी ही आंब्याची सोलां. आनी हितून न्ही आतां अर्द कांदो घालून हेनी म्हाका ग्रायंड करून घेवपाक जाय. पयलीं न्ही ही अर्दी अशी हांव वांटून घेता आनी मागीर न्ही कांदो घालता. एट अ टायम म्हळ्यार फस्टूच जेन्ना वांटपाक मिक्सरान घालता पळय तेन्ना हांव कांदो घालना. मागीर अर्दी अशी वांटून जालें की ना कांदो घालतलें वांटपाक. आनी ही आतां वांटून घेवपाचें. ओके चलात तरी हांव पयलीं वांटून घेता आतां. सोय जी वांटून घेतलेली पळय ती हांवें न्ही हांगासर कांदो घालून शिजपाक दवरल्या. कांदो आनी ग्रीन चिली जी आसा पळय न्हू ती घातल्या. आतां न्ही हे बटाट जे आसा पळय ते उबे कट करून घेतले हांवें. बेश्टेच सिंपल अशें सोलून घेतले आनी उबे शिरे करून घेतल्या. मीठ बीठ अशें कांय लावपाचें ना. ते डायरेक्ट न्ही हितून घालून आतां शिजोवन घेवया. म्हणल्यार सोय आतां आमी वांटून जी घेतल्या पळय मिरसांग तेचेच वांगडा बटाटूय बीन आमी शिजोवन घेवपाचें. सो हांव न्ही कडवणाक टमाट बी घालना.
सिंपल अशें करतात. आमटाणीचेरच न्ही हें करून घेता. थोडी जाणां कितें करता, आमटाण जी घालता पळय ती कमी घालता आनी टमाट घालता. हांव आमटाण नॉर्मल जशी घालता पळय तशीच घालता आनी टमाट जे आसा पळय ते अवॉयड करता. ओके, हें हांगासर कडवणां खतखतो काडून घेवया आनी एकदां खतखतो आयलो की ना मागीर मीठ घालून घेवपाचें. हेड्यांनी दोन्ही वाटेच्यान उजो घातला. तुगे कामाच सोंपना न्ही. वत पळय भायर कसले ते वत पळय भायर आनी त्या वता वचून तेणें सगळो रस्तो झाडून क्लीन करून दोन्ही सायडीच्यान उजो घातला. कितें म्हणपाचें हेका, काय म्हणप ना आनी खंय. सो वत आसा भायर, तर हो भितर म्हळ्यार भायर क्लीन करतालो. सो हांवें म्हटलें चल हो भायर क्लीन करता आनी हांव भितर क्लीन करून घेता अशें. आनी थोडेंशें निवळ करपाचें आसा भितर हॉलांक, सो तेंच करून घेतलें अशें म्हणून. तर हेका पळोवन म्हाका बी उमेद येयली निवळ करपाची. सो चलात तर हांव बी वता भितर आनी निवळ करपाक लागता आयचें क्लिनिंगाचें म्हाजें काम. क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें म्हाजें भरपूर अशें पेंडींग आसा. म्हटल्यार कितें जालें, फाटल्या दिसांनी हेल्थ मातशी बिगडली, बरें ना जालें आनी कितें जालें अशें करून न्ही तें धुल्लाचें काम निवळ बिवळ करपाचें जें आसा पळय तें करपाक पावलेंच ना. तशेंच उरलें सगळें. तेच्या पयलीं आमी घरा कडेन ना जालीं, सावड्ड्याक गेलीं अशें करून न्ही काम सगळें तशेंच उरलें. घरान मनीस आसलो न्ही जाल्यार तरी इतलो धुल्ल बिल्ल जायना, पण घर दार जेन्ना बंद आसता पळय तेन्ना तें चडूच सगळो धुल्ल आनी डस्ट येवन रावता. सो तेंच सगळें काम जें आसा पळय तें म्हाका आतां हळू हळू कंप्लीट करून घेवपाचें आसलें. एकूच वांगडा जर हात घातलो सगळें करपाक जीव बी टायर्ड जाता आनी मागीर परत ते धुल्लाची म्हाका एलर्जी आसल्या कारणान ते आनी वयल्यान त्रास. अशें म्हणून म्हटलें सवकास सुसेगाद सगळीं कामां जी आसा पळय न्हू ते निवळ करया अशें म्हणून. तर आयज न्ही हांवें फर्स्ट हॉल जो आसा पळय तो क्लीन करपाक घेतलो. कित्याक की कोणी घरान भितर चल्लो न्ही जाल्यार अशें दिसता न्ही मागीर शी कितलो डस्ट कितलो चिकोल हेंच्या घरान अशें दिसता न्ही. अशें म्हणून हांवें म्हटलें पयलीं हॉल जो आसा पळय तो निवळ करून घेवया, मागीर भितर किचन रूम जें आसा पळय तें सगळें मागीर करून घेवया अशें म्हणून. सो तोच क्लीन करतालें. आनी हॉलान कितें जाता असो दिसपाक सादो सोंपो हॉल असो दिसता, कांय ना न्ही चड अशें हॉलान आमचे डेकोरेटीव आयटम्स बीन. बट हे जे बारीक बारीक एक 4 वस्तू आसा पळय त्योच काडून निवळ करता म्हळ्यार नाका जाता. ह्यो बारीक बारीक पॉट जे आसा पळय न्हू ते सगळे क्लीन करपाक पडटा. आनी ज्यो तुमकां त्या सायडीच्यान रेकार दिसता पळय न्हू वॉलाक लायल्लो जो आसा पळय तेजेर आनी ज्यो त्यो मडक्यो आसा पळय न्हू व्हडल्यो तेका आनी बारीक बारीक सगळें पर्ल वर्क आनी ते सगळे लेस लावन काम केल्लें आसा. हांवेंच केल्लें तें काम, म्हाजीच कलाकृती ती सगळी. सो तें सगळें जें आसा पळय न्हू तें निवळ करपाक खूब त्रास पडटा आनी तेका खूब टायम जाल्लो कारणान म्हळ्यार ते पर्ल बीन जे स्टीक केले पळय तेंकां खूब वर्सां जालीं. लग्नाक म्हाज्या लग्ना कडेन हांवें केल्लें हें सगळें. सो तेका लागून तें आतां न्ही मातशें वीक जालां तेजो ग्लू बीन जो आसा तें. आनी तें क्लीन करता आसतना सारकें सुसेगाद मन लावन करपाक पडटा नाजाल्यार सगळें न्ही तें पडटात पर्ल वर्क बी जो आसा तो. सो तेंच म्हाका न्ही आतां एक दीस परत सगळें क्लीन करपाचें आसा. म्हळ्यार ते सगळे पर्ल बीन काडून तांकां रिपेंट करून आनी तांकां आतां दुसरें कितें करपाचें अशें चिंतता. पळोवया केन्ना जाता तें. जेन्ना जेन्ना हांव क्लीन करपाक वता पळय तेन्नाच म्हाका याद येता की अरे हें म्हाजें काम इनकम्प्लीट आसा तें म्हाका करपाक जाय अशें म्हणून. बट मदल्या दिसांनी यादूच जायना जेन्ना फ्री आसता तेन्ना. पळोवया केन्ना करप जाता तें. सो असो करून हॉलाचें जें काम आसा पळय तें करून घेतलें सगळें क्लिनिंगाचें. सगळें तें क्लीन बीन करून घेतलें आनी मागीर एकदां जिवाक सू जालें सगळें म्हळ्यार अशें करून क्लीन करून जालें की. आनी कितें जाणा सकयल हांवें सगळें निवळ केलां बट वयर न्ही झाडू मारपाक जाय. म्हळ्यार कशें कॉर्नर जे आसा पळय स्लॅबाचे थंय न्ही मातसो घोयराव टायप असो जाला. आतां कितें आसा घोयराव जालो मागीर तेजेर धुल्ल बसलो की तो रोखडो हायलायट जावपाक लागता. सो तें काम उरलां. अशें हांवें चिंतलेलें की पयलीं घोयराव बी जो आसा पळय तो सगळो काडटलो आनी मागीर सकयल्लें निवळ करतलें म्हणून. सो तो घोयराव काडटलो न्ही जाल्यार म्हाका हेजी हेल्पाची गरज पडटा. तेका लागून मागीर तेका सांग तेका राव मागीर हेंयी काम जायना तेंयी काम जायना अशें म्हणून म्हटलें आसा तो काडटा तेन्ना परत क्लीन करयाच, सद्याक हें करून घेवया अशें म्हणून. हांगासर जें कितें क्लिनिंगाचें काम आशिल्लें पळय तें सगळें कंप्लीट केलें. म्हटल्यार कशें हॉलांकूच न्ही हांगासर ह्या सायडीच्यान सगळें जें आसा पळय न्हू तें क्लीन केलें. आनीक थोडेशें भायर गॅलरीन मातसो म्हळ्यार ते शू रॅक बीन आसा पळय तेजेर डस्टर मारलो आनी अशें करून क्लीन केलें. कितें जाता जाणा धुल्ल जो आसा पळय न्हू तो डायरेक्टली भितर येता. पळय हांगासर बी आतां क्लीन केलां भायले सायडीन पळय धुल्ल दिसता पळय
तशें करून धुल्ल येवन बसता सगळ्याक हांगा. सो ताका लागून तें सगळें क्लीन करून घेतलें. इतलेंच केलां कित्याक लागून की सांजचो टायम न्ही चड काम करता की मागीर बेजार येता अशें म्हणून. हे गे खंय वयता खंय तेजेर मारला हां हे पळयात कालचे व्हिडियोन तुमी जे पळयल्ले पळय न्हू हाती घे रे प्लेट. कालचे व्हिडियोन जे तुमी पळयल्ले पळय ती रेसिपी. सो हे जर उरले न्ही जाल्यार फ्रिजान दवरून खावपाक जाय. मस्त लागता न्ही रे. हाती येना रे. बरें न्ही. फ्रिजान दवरून जर खालें न्ही इतलें मस्त लागता. आतां म्हाकाय सद्या न्ही ताळो दुखता थंडेन ताका लागून हांवें फ्रिजान दवरून आसलेलें अशेंच दवरलेलें. नाल्यार फ्रिजान दवरिल्यार तर मस्त. सो हे न्ही आतां खावन घेता. 5:30 जावन गेली. ओके. जे तुम्ही आत्ता पळयलो पळय न्ही क्लिप तो भाजयेचो. आयज न्ही हांवें डिनरा खातीर न्ही बटाटाची भाजी केल्या. सुकी भाजी जी करता पळय कांदो बी भरपूर घालून तसली भाजी केल्या. डिनरा खातीर तुमकां हांवें सकाळीं सांगलें न्ही की भाजी बी चड अशी कांयच ना अशें म्हणून. सो आनी तें बेंगन खावपाचें मन नाशिल्लें. सो ताका लागून बटाटाची हो म्हणपाक लागलो भाजी कर अशें म्हणून. सो ती भाजी केल्या. तर आतां जेवन बी घेता. भाजी आनीक आयज आमी पाव घेतल्या. कांय करूं ना चपात्यो बी. गरमे बेजार येता म्हणून. सो तेंच आयचें आमचें डिनर आसतलें. बॅकग्राउंडान जो आवाज येता पळय तो हो IPL दिसता. आतां तेंच आसतलें. सो जेवन घेवचे पयलीं म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो चलात तर आयचो बारीकसो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन नवी नवी रेसिपीज घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तुमी म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.